봅시다. 성령 우자와이다 구라제오 어디다 성례 두제오파 뭐가 전혀 봅시다. 성령 우자와이다 구라제오 어디다 모자 가자다 내 바지 우가라로 어디야 모자 가자다 내 바지 우가라로. सगळ्यांचे बरं दिसत्यो. कृपा देव. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही पॅरिस इतिहासा पासत मागता. तशेंच आमी मागता कार्दोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत एल्वेना मार्टिन्स डी सिल्वा, एलेक्स पेनादीस, अफिसा वेगस, विना वेगस, एडेलिना लॉपिस, लुसिया फेर्नांदीस, झेवियर लॉपिस, फॅनी डी सिल्वा, अलेसिनो डिसोजा आनी पास्क्वाल डिसोजा. कित भाशेन या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावंडो, आयज प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो बिशोप देवाची ओपुरबायेची जावन बोरवाशान जिवीत सारुया. आमच्या जिवितान भितर सरून देवाचें बरेपण आमचें सगळें वळखून घेवंक बोरवाशान जिवंक प्राचीत काल जावन आसा आमकां योग सुयेक. आमी देवाची ओपुरबायेची म्हणटोच देवा संबोन रावून देव सांगता तें आयकून देव दाखयता ती वाट चलून आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो. देवाच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक देव सदांच बालगून दवरता आनी जिविताच्या आगोडायांतलीं, कोश्टांतलीं, प्रश्नांतलीं आनी निराशीपणांतलीं बोरवाशान भायर सरूंक देव कुरपेन भरता. बऱ्या देवाचीं भुरगीं बरीं आनी जावन देवाची अपुरबाय आमच्या जिवितान अणभवूंक बोरवाशान फुडो पावल मारून आमकां देवाची कृपा हे मिसा भेटेन मागुया. म्हज्या भयणमानो, आमी सगळीं देवाची अपुरबायेची भुरगीं आनी देव आमची सगल्यांची अपुरबाय करता. आनी दर दिसाक ही अपुरबाय देव आपली वेगवेगळे तरेनी आमचें सगळें दाखयता. तो आमकां बक्षिता, पेकयता, बळान बदता, शांती दिता, खुशालकाय हाडटा आनी आपलें बरेंपण तो आमकां फाव करता. गरज आसा आमी ताच्या संबंदान जिवंक. आमी दर दिसाक अपुरबायेचीं भुरगीं कशीं जिवन बरबश्यान आमच्या जिविताची पावलां मारूं. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना हीच कृपा, हेंच बळ आमकां सण एकल्याक मागून घेवया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाचें अपुरबायेचें, मोगाचें आनी बक्षण्याचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध.
हे बसत बागेवन सोदांचा कुबार मारे सोकल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडलो म्हजे खातीर आमच्या सोर्बेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे खासगी ते सांग देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलें. तुज्या उतरान आमकां पोसूंक तुका मानूंक हे पोरी आमची ओत्मीक नदर नितळ करून तुज्या मुखामळाचो पोरसूळ भोगूंक आमी संतोश बरी जावं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या वटान जी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेलीं सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें आब्रामान केलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वळखार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो अशीं उतरां तीं. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. Zosó tudzieram, co wysłać sobie spora. Poświęcam Ciebie, bo Ci priti. 아니 거리가 우야. Zosó tudzieram, co wysłać sobie spora. Poświęcam Ciebie, bo Ci सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. Zosó tudzieram, co wysłać sobie spora. Poświęcam Ciebie, bo Ci priti.
सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माया मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो तोच तांकां दुकाळाच्या काळार धाणो दितलो जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमची देव तुजी प्रिती आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमची देव तुजी प्रिती भाग्योन पावलोन तिमोथीक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप भोव मोगाच्या इश्टा देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोसून घे आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय पूण आपले येवजण शांती पावोवंक आनी आपले कुरपेचे देणे पासत ताणें आमची सोरवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्या ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोबे काळा आदी आमकां दवरलेली आसली पूण जेन्ना आमचो सोरवंडार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली ताणें मरणाचो बोस केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी मरण फांकोशें केलें सर्वेस्पराचें उतर उद्गाराक उबे रावया लोकलोकीत कुरपेंतलो बापाचो ताडो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो ताचें तुमी आयकात सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं मोतयो परमणे जेस क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस जाले उपरांत जेजून पेत्रूक जाकोबाक आनी जुवामाक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें ताचे मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगवस्त्रां उजवाडा परी धवी पूल जालीं अवचितूच मोजेस आनीक एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें सायबा आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें तुका खोशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव बांदतां एक तुका एक मोइसेसाक आनीक एक एलिजाक तो उलयता आसतनाच एका पोसळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायचो ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले पूण जेजू लागीं सरूंक तांकां हात लायलो ताणें म्हणलें उठात भिवू नाकात दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात सोमयाचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायचो
ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात. म्हजे भयण मानू, पवित्र पुस्तकांत ही उतरां आमकां हेच्या शिव वर्तमानांत आनी तशेंच आनीक एके सुवातेर आमकां मेवतात. जेन्ना जेजूक पवित्र स्नान घेता तेन्ना स्वर्ग उक्तो जाता, पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता आनी वयरतान ताळो आयकूंक येता, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण, ताचें तुमी आयकात. म्हजे भयण मानू, जेजू आपुरबायेचो पूत देवाचो, आनी देव आपली आपुरबाय आपल्या पुता सोबे वेगवेगळे तरेन दाखयता. आनी आख्या पवित्र पुस्तकांत म्हजे भयण मानू तें नियाळूंक मेवता. आनी इतलेंच न्हय, आमी सगलीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं. आमच्या जण एकल्याच्या बावतिजमा दिसाक आमी सगलीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं जालीं. आनी देव आमची आपुरबाय कोत्ता, आमचोय मोग कोत्ता. आनी वेगवेगळे तरेनी देव ही आपुरबाय आमचे सोबे दाखयता. ताचो बोगसण्याचो मोग, शांती तो दिता, कुशालकाय दिता. कोश्टां वेळार आमच्या सांगाताक रावता, आमकां बोळान बोत्ता. दुखा वेळार आमकां बुजवण दिता. पिडे वेळार तोच देव आमकां पेकोवणी दिता. इतली आपुरबाय आमचो देव आमचे सोबे ही दाखयता. म्हजे भयण मानू, आमच्या कुटुंबांतूय भुरगीं जावन आसात आपुरबायेचीं आपल्या आवयचीं. आनी आवय बापूय आपली आपुरबाय भुरग्यां सोबे वेगवेगळे तरेन दाखयता. आनी कुटुंबांनी भुरग्यांनी आपुरबायेची भुरगीं कशीं आपल्या आवय बापायची जिवंक गरजेचें. आनी आमी सगल्यांनी देवाची आपुरबायेची म्हणटोच दर दिसाक देवाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं जिवंक गरजेचें, ताच्या संबंदान आमी रावंक गरजेचें. आनी दर दिसाक जे देवाची आपुरबाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता, तीच आपुरबाय आमी दुसऱ्या सोबे वांटूंक, दुसऱ्यांकूय देवा सुशी हाडूंक गरजेचें. म्हजे भयण मानू, कशे तरेन आमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं जिवंक जाय त्याची तिनूय वाचपां आमकां संदेश दिता. हाचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर अब्रामाची खबर केल्ली आसा. अब्राम भावार्थाचो बापूय. सर्वेस्पर देव ताचे सोशी येता आनी ताका म्हणटा, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयता त्या देशांत वच. आनी कांय सांगना. तो देश खंयसर आसा, खंयचे वाटेन तुवें वचूंक जाय, देस नथींग, नो इन्फॉर्मेशन, नो इंस्ट्रक्शन, नथींग. पूण सर्वेस्पर देव ताका म्हणटा, सगलें सांड आनीक हांव दाखयता त्या देशांत वच. म्हजे भयण मानू, आमकांय जर कोणें खंयसर सुवातेर वच म्हणलें जाल्यार आमी जायती बारीकसाण काडटा. ती सुवात खंयसर आसा, खंयची वाट धरूंक जाय, कशे तरेन वचूंक जाय. आनी आतां आमकां कितें आसा, GPS आसा, मॅपाचेर सगलें गमता, खंयसर कितें आसा, खंयचो रस्तो धरूंक जाय, कितें धरूंक जाय. पूण म्हजे भयण मानू, अब्रामा सोबे अशें घडोवंक ना. सर्वेस्परा देवान ताका सांगलें, पूण कांयच एक विचारिना. तो भावार्थ दोत्ता आनी भावार्थान तो पावलां मारता, आपल्या कुटुंबाक सांगता. दुसरी वो सर्वेस्पर देव ताका सांगता, हांव तुका आशिर्वादान भरतलो, तुजे वरवीं हांव एक पोरजा उत्पन्न करतलो. अब्रामान सारा जाणटे पिराय पावल्यात, भुरगें बाळ ना. पूण तरी आसतना सर्वेस्पर देव ताका ही भासायता. अब्राहम देवाच्या उतराचेर भावार्थ दोत्ता आनी जें देव कितें सांगता तेंच तो आपल्या जिवितांत पाळटा. म्हजे भयण मानू, देवाची आपुरबायेची भुरगीं आमी कशीं जियेते जाल्यार आमचो जण एकल्याचो भावार्थ देवाचेर गोट आसूंक गरजेचो. ल्हानपणींतलो आमकां भावार्थ मेवला, ही भावार्थीची शिकवण आमकां मेवल्या, जाल्यार आतां आमी वाडल्या जाल्यार कोणेच आमकांच विचारूंक जाय, भावार्थान आमी गोट जाल्या आनी भावार्थान आमी वाडल्या काय, भावार्थान वाडूंक आमी उपाय घेता काय. आज भावार्थाची शिकवण आमकां वेगवेगळे तरेनी आमकां फावो जाता. जायतीं शिबिरां जातात, पवित्र पुस्तकाची शिबिरां जातात. जाल्यार म्हजे भयण मानू, हांव कितलो वावुरता काय म्हज्या भावार्थाची वळख घेवंक, भावार्थान हांव वाडूंक. आनी ताचो एक एक फावटी अशें घडटा, जायतीं भावा भयणां वेगवेगळी शिकवण दितात आनी आमी तांचें आयकता आनी आमचो जो भावार्थ आसा तो हालता.
अँड वी डावट तो गरज आसा मजबूत मानू भावार्थाची ओळख घेवंक भावार्थ कितें तो शिकूंक पवित्र सभेची ओळख घेवंक शिकवणीची ओळख घेवंक हे भाशेन भावार्थान वाडूंक आनीक देव सांगता तें करूंक आमी पावलां मारूंक देवाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं जिवंक जाता. दुसरे सुवातेराचें दुसरें वाचप भाग घेवन पावलून तिमोथाक बरयलोलें चिठ्ठी वेलें वाचप थंयसर भाग घेवन पावलू तांकां सांगता शुभ वर्तमान परगटूंक जायते कोस ताका पडले जायते आडकोळ्यांक फुडो कोचचो पडलो बोणकोणीक ताका घातलो दुमाळो ताका दिलो पूण हे कोश्टाक लागून शुभ वर्तमान परगटपाचें ताणें सोडून दिवंक ना. आपल्या कोश्टाक लागून शुभ वर्तमान परगटपाचें सोडून दिवं ना. सगळे आपल्या जिवितांत जे कोश्ट आयले दूख आयली पिडा आयली बोणकोण फावो जाली सगळें ताणें मोगान सोंसलें कांद मारलो आनी हे भाशेन मजबूत मानू जेजूचो नीज पाटलावदार आनी देवाचो आपुरबायेचो भुरगो कसो तो जिवंक पावलो. आमच्या जिवितांत जर पळयलें जाल्यार वेगवेगळे तरेचे कोश्ट आमच्या जिवितांत जायतें दूख निराशीपण पिडा आसा. असले वेळार मजबूत मानू आमी कितें करूंक गरजेचें देवाचेर भावार्थ दवरून आमी आमच्या सगळ्या कोश्टांक दुखाक पिडेक फुडो करूंक गरजेचो. आनी जितली आमी भावार्थान फुडो करतले बरवशान आमी पावलां मारतले तितली देवाची आपुरबाय आमी अदीक अनुभवूंक पावतले आनीक जैतिवंत जावंक पावतले. आयज मजबूत मानू आमच्या कुटुंबांत गोडेक वेगवेगळे तरेचे प्रस्न उप्रासले आसात कोश्ट आसा दूख आसा पूण एके पावटी मजबूत मानू ज्या कुटुंबाचो सांगात मेळूंक जाय ज्या कुटुंबाचो मोग मेळूंक जाय जी कुटुंबाची आपुरबाय मेळूंक जाय ते एके पावटी मेळूंक चुकता. कित्याक ह्या कोश्टाक आमी सांगातान फुडो करूंक सोदिनात. एके पावटी सेवा देखून करूंक इट्स बिकम व्हेरी डिफिकल्ट जाता. पूण मजबूत मानू आमी जेन्ना कसलेंय तें कोश्ट जावं कसलेंय तें दूख जावं पिडा जावं आमी जेन्ना ती मोगान सोंसतले मोगान आपणायतले आनी दुसऱ्यांकूय ह्या कोश्टाक आमी सांगात आनी आदार दितले तेन्ना देवाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं आमी जिवंक पावतले. आनी निमाणे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तेगा शिसांक घेवन दोंगरार वेता आनी थंयसर जेजूचें रुपांतर जाता. आपणाक कसलें मरण आसा आपल्या सगळें कितें घडटलें त्या शिसांक आदींच फुडें हें दर्शन तो तांकां फावो करता. मजबूत मानू हें दर्शन जालें तेन्ना सरकार ताळो आयकूंक आयलो हो म्हजो आपुरबायेचो पूत ताचें आयकात. आयज देवाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं आमी जियेतले जाल्यार आमच्या जण एकल्याचें जिविताचें रुपांतर जावंक गरजेचें. आमच्या जण एकल्याचें मन आनी काळीज बदलूंक गरजेचें. आमच्या जण एकल्याची वागणूक दुसऱ्या सोबे बदलूंक गरजेची. जिवितांत जी अस्कोते आसा पातोक आसा ते आमी पयस करूंक गरजेचें. आय वेगवेगळ्यो तरेच्यो ताळण्यो वेगवेगळे तरेचे पातोक दर दिसाक आमचे मुखार उबें जाता. पूण मजबूत मानू हे सगळ्या ताळण्यांचेर फातकाचेर जैत व्हरून बरें मन बरें काळीज आपणावंक बरे जिविताची चाल आपणावंक बरे जिवितांत कोरण्यो आदारूंक गरजेचें. हे भाशेन आमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं कशीं जिवंक जाता. आनी हें कोत्तेलें जाल्यार दर दिसाक मजबूत मानू मागण्यांत आमी वेळ सारूंक गरजेचो. आनी कित्याक मागण्यांत आमी वेळ सारूंक गरजेचो कित्याक जितली आमी मागण्यांत वेळ सारता तेन्ना आमचें मन आनी काळीज शांत जाता. जितली आमच्या मागण्यांत आमी वेळ सारता तितले आमच्या जिवितांत कसल्यो अस्कोतायो आसात आमच्या जिवितांत कसलें पातोक आसा तें आमकां नियाळूंक मेवता. जितलो वेळ आमी मागण्या सारता तितली खंयसर म्हाका पेकोवणी जाय खंयसर म्हज्या जिवितांत हांवें नवेपण हाडूंक जाय ओ कसल्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें म्हज्या जिवितांत आदारूंक जाय तें म्हाका नियाळूंक आनीक इतलेंच न्हय मागण्यांतल्यान हें करूंक म्हाका कृपा आनीक बळ मेवता. तर मजबूत मानू आमी सगळीं देवाची मोगाची आपुरबायेची भुरगीं आनी देव दर दिसाक आमची आपुरबाय वेगवेगळे तरेनी आमचें सगळें दाखयता तो कोत्ता. तो सदांच आमी देवाची आपुरबायेची करूं आपुरबायेची भुरगीं कशीं जिवया ताचें आयकूंक ताची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळूंक ताचो मोग करूंक आनीक एकामेका सोबें
हेच देवाचें बरेंपण आमी वांटूंक एकामेकाची सेवा करूंक बरेंपण विस्तारूंक आमी हीच देवाची अपुरबाय दुसऱ्यांक अनुभव दिवंक त्याच बापाची कृपान बळ जण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गारान पितीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो आंकवार मरितांय सोलमलो पोसपला तकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाळ सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मोदे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तूं थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठांय पातकाचे बक्षणे कुडीचें पुनरुज्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजे सवें अपुरबायेन वागून देवाची अपुरबाय तांकां चाखूंक दिवंक आनी क्रिस्ती धर्म एकवटान सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपण विसरून पोरजेची अपुरबायेन सेवा करूंक आनी नितीचो आनी प्रामाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट आमी सगळ्यांनी देवान आमचे सवें दाखयलेली अपुरबाय वळखून घेवन देवाचो आनी मनशा कुळाचो अपुरबायेन क्रिस्ती मोग करूंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट आमच्या समाजान खरें मनीसपण आनी खरें क्रिस्तांवपण आसूंक आनी सगळ्यांनी देवाच्या आज्ञांक मान दिवंक देवाची खुशी वळखून घेवन देवाशी परत येवन नवसरलेलें जिवीत जिवंक बापाचो आदार सगळ्यांक मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट बाबा थोडीशी मागणी तुझ्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशें परमण ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेठोरेंक आमी गायन गावुया C23 मालवर्धनाचो पान 30 आनी 8 C23 पेज 38. तुझी स्तुती करता चिताकपणान ती आमकां दिलाय तोंडान तुका पिडिता तो तोंडेला म्हणजे वावरान तुमकां स्मिताचो Hello le picosi vaura Cantau bapaicea disa Amcia tata nostri rupa Amcia tata nostri rupa Hello loros mucha vola Cantau bapaicea disa Amce calci soria rupa Amce calci soria rupa
सदांच तुका भेटी उर्मिलोले तुजेरूच नेम म्हज्या बाबा बण्यानो म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुतबिदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि वेळी आमच्या नखेर सगळ्या जगात सोबत मागून घेऊ. सर्वेस्परा हे बोले वरवीं आमच्या गुन्यांवांतली आमकां नितळ कर आनी पास्काची परब संबरोवंक तुज्या बाबार्थ्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवय आसूं. तुमची खालसा उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक आणि वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वचें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदबिदान सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो शास्त्र आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांतली गोवायकी दिवन कोश्ट मरण मोहिमेवंत पुणोजीवनपणाची वाट म्हूण ताणें आमकां खात्री दिली आनी आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच सिसांक कळोवन दितोच पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पोलसोड पांकयलो. देखून सर्गीच्या प्रवाद्या संगाती आनीक देखून सर्गीच्या पदव्या संगाती ह्या संवसारांत सांबोवन आसतना आमी तुका वाकणटा आनी तुजे मोहिमे मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परा दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. बाबर्ताचो गुट सोम्या आमी आनी एकाशीत येतो तिथे पावटी तू बरो केसो तुझे मरण देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात चुंडो आनी सोर्मूची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता.
क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरबोश्या उतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आनी ज्या काकलुतीन ओतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दांकवार मारी देवाची मायेस सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदुतां, भाग्यो जुसेवास, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या संगताक तुका वखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मानन मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. म्हज्या भयणी मानू, आमी सगलीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं. आमच्या जिवितांतली कसली परिस्थिती जावं, कितलेंय वायट येवं, कितलेंय कोश्ट येवं, केदें व्हडलें दूख येवं, देव आमकां सांडिना. भियेनाकात. देवाची आपुरबाय, देवाचो मोग, देवाचें आसणें, देवाचो सांगात आमच्या दर दिसाक दर घोडेक आमचे बरोबर आसा. फक्त जाय आमी त्या कोश्टांक फुडो केल्लो, दूख सोंसलेलें आनीक बरें जिवीत जिवंक पावलां मारलेलीं. आनी हे भाशेन देवाची अपुरबायेचीं भुरगीं कशीं सदांच येयलीं आनी देवाच्या संबंदान आमी वाडलेलीं. तरेंच करूं त्या जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पळ दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कोण्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशान उतरकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुक्तांत म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण ज्या पयसुबेच्या बाबट्टाचे दिसका आमचे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजभूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमची काकुत. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमची काकुत. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर पुण्या कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. आमी सगळी एक D2 पान 47 D2 पेज 47.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या मोहिमेवत गुठांनी आम्ही वांटो घेतला. ह्या संवसारांत आसतना सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका आदीन वचता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या दिसा मिसाची माडावळ केल्या ते आमच्या बाबा भयणाक आमी काळजांतान दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद तुमचे सगल्यांचेर, उदी करून वाचतल्यांचेर, कोमन्या वांटोल्यांचेर आनी कॉयराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जालां 80 आनी 6,600 रुपया. बुधवारा दीस तुमचें दान जालां 8,140 आनी शुक्रारा दीस 12,580. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. आयज पॅरिशूट हांकां जमात आसतली हे मीस सोंपले उपरांत. फुडल्या आयताराक सेकेंड कलेक्शन आसतलें कम्युनिटी सेंटराचे पासत. फाल्यां सोमारा दीस पॅरीश पास्टल कावन्सील हांची जमात सांजे 6:30 वाजता. मार्चाचे दुसरेर म्हणजे सोमाराक जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमन्यांव हांव पातकूर आनी दिकन घेवन येतले हांव वाडे एपोरी, माशादाले, केरांत, युजेनियो, मुलाती, नायरायले. दर म्हयन्याच्या पयल्या आनी तिसऱ्या आयतारा, फर्स्ट एंड थर्ड संडे 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी दुसऱ्या आनी चवथ्या आयतारा म्हणजे सेकेंड एंड फोर्थ संडे 9:15 मीस कोंकणी भाशेन जातले. आमी नवी फाब्रिकाची समिती विचून काडटा. ही समिती फकत 2 वर्सां आसतली. कित्याक लागून 2 वर्सां? समितीचो टर्म 3 वर्सां, ती पुरो काडूंक जाय आसतली. आनी आमची तालिगांवची, आमची फिरगोजेची जायतीं वर्सां समितीच बदलूंक ना आनी म्हज्यान येवन जुनान जुपकून ती बदलूंक जायना. म्हणटच ह्या पासत वडिलांनी मागला म्हजे लागीं काड म्हूण बेगीन, कित्याक कितलीं वर्सां सांगलां तुमची जावंकूच ना, जावंक जाय. लास्ट फादर कॉन्स्टन्स आसतना ती काडलोली. आनी आतां ह्या म्हयन्यांत म्हणजे फाल्यां आमी नांवां घेतले. नांवां घेतल्या उपरांत मागीर 12तलीं 8 नांवां धाडटले आनी 8 नांवांतलीं मागीर ते 4 नांवां तांकां नोमयातले. मनान दवरचें, एपॉयंटमेंट दिता आसतना 1 वरस पयलें थावन दितात ते. पूण आमची ही नवी समिती घडल्या उपरांत आदली समिती आसा ती तांचे हँड ओवर करतात तेन्ना त्या दिसाचो पर्यंत एकावंट हँड ओवर करतले. जोरी तांचें एपॉयंटमेंट 1 वरस पयलें कशें जाता. दॅट इज बिकॉज ऑफ द टॅक्निकल थिंग्स. पूण सांगूंक लागलां फकत 2 वर्सां, 3 वर्सां मेवची नात म्हूण हे नवे समितीक. हे मनान दवरून जायतीं बाबा भयणां आमचे कडेन जांकां खोशी आसा वावर करूंक आनी वेळ आसा दिवंक, तुमच्या PPC मेंबरां लागीं तुमची नांवां सांगची आनी त्या प्रमाणे तुमची नांवां फाल्यां मागीर ते आमकां गमयतले, ते आमी बरयतले, तुमची सही घेतले आनी मागीर ती बिस्पाच्या घरान धाडटले. मनान दवरया, हांगा तुमकां पागार ना. लॉट ऑफ सॅक्रिफायस, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टायम, वेळ दिवपाक जाय आनी पवित्र सभेचें बरें चिंतपाचें मन आसूंक जाय. पर्सनल गेन हांगासर कांय ना. एवरीथींग फॉर द चर्च एंड एवरीथींग थ्रू द चर्च. हे मनान दवरून इट वील ऑल्सो नीड लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम युअर पार्ट. कितें मिटींग आसतात, सेमिनाराक वचूंक जाय, वस्तू थायरार घालूंक जाय, एकाउंट्स दवरूंक जाय, मिनिट्स बरोवपाक जाय, जायत्यो वस्तू आसात त्यो. आनी इगोजीचो कारबार फाब्रिका म्हणटा तेन्ना इगोजीचो कारबार चलयतली समिती. प्लस ह्या पासत पयलीं सुवातेर मागुया बरी समिती मेळूंक. पूण त्याच बरोबर तुमकां कोणाकूय खोशी आसा वेळ दिवंक जाल्यार वेळ आनी एनर्जी टॅलंट्स तुमी तुमच्या फुडाऱ्यांक सांगचें, PPC मेंबरांक, आनी त्या प्रमाणे आमी मागीर ती नांवां फाल्यां घेतले. PPC मिटींग जाता तेन्ना. मार्चाचे 3रेर, 4थेर आनी 5वेर आमी याज्ञीक पाद्री आमाराल वाड्यांत
भेट करून घेतल्या कुटुंबाक सांजे 5:30 वाजता तिनूय वांगड्यांनी कंबायन जावन घुमोवची खंयचीं घरां खंयच्या दिसा पडटात ती उरलेले आमी चड करून फुडल्या सुमानान करतले ताचे फुडले म्हणजे हो जाल्या उपरांत फुडलो सुमान मोदें कुमसाराय आमकां आसतलें आमी हांगासर कुमसाराक येतले पाद्री आनी आमी वचूंक जाय आदार दिवंक कुडे सगळे दीस आमकां जावचे नात पूण जाता त्या प्रमाणे आमी ह्यो भेटो आमी चालू दवरूंक प्रयत्न करतले मार्साचे सोवेर शुक्रारा दीस कुर्साची वाट इगोर्जे भायर आनी उपरांत मीस मांडावळ करूंक सिनियर सिटिजन्स आनी कातेकीस 6:30 वाजता एडोरेशन आसतलें प्रिचींग लेईंग ऑफ हँड्स and pray for healing, deliverance and blessing. विशय it is accomplished तेतेलेस्ताय सोंपादलें जायत्या भासांनी हाचो अर्थ आमी सजमता कॅथलीक अंडरस्टँडींग कितें पवित्र सभेची आमची काथोलीक शिकवण कितें ताचेर आमी अदीक लक्ष घालतले जायतीं भावां भयणां ली आसतात आनी थियोलॉजिकल कॅथलीक थियोलॉजिकल बॅकग्रावंड ना तेन्ना आपणाक जायते भाशेन ती मागीर ओडटात ए म्हूण ओडटात तें बरें आसा थोड्यांक बऱ्याक पडटा थोड्यांक बऱ्याक पडना पूण पवित्र सभेची शिकवण कितें ही आमी त्या दिसा दितले ह्या पासत तुमी चुकोवचें न्ही आमी जायते फावटी म्हणटा तेतेले आसताय ओत नको जावन थोडी फावटी ओत क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे पावूंक ना क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे काथोलीक शिकवणे प्रमाणे पावूंक हो आमचो प्रयत्न जावन आसा ह्या पासत तुमी सगल्यांनी न्हय फकत शिकवण घेवंक पूण जेजू बरोबर मागण्यांतूय रावूंक ताका सांगात दिवंक आनी आमची मागणी आनी आमची गरजो देवा मुखार घालूंक तुमी येवचे मार्साचे 7वेर सोनवारा दीस 5:30 वाजता क्रुसाची वाट इंग्लीश भाशेन आनी उपरांत मीस 6 वाजता फुडल्या आयताराक मार्साचे 8वेर सांजे 5:30 वाजता इगोर्जेन सांतूस पासूस स्कर्चिंग एट द पिलर म्हणजे जेजूक खांब्याक बांदतात आनी ताचेर सोयत्यो मारतात आमी विशय घातलेलो आसा भायल्यान तो तुमी फुडें वचून येवचें आयज सांजे 5:30 वरांचेर जेजू बोनकोडींत हाचेर नियाळ जातलो तुमी घडटा जाल्यार तुमी पासाच्या मिसाक येवचें आब्रिलाच्या आनी मायाच्या म्हयन्यांत कोण लग्न जावंक सोदतात जाल्यार तांणी ऑफिसान येवन नांवां दिवचीं त्या प्रमाणे आमी सेशन तांकां मांडून हाडटले तांची तयारी करतले आमच्या एसी हॉलांत आनी उपरांत दुसऱ्या हॉलांनी फर्स्ट फ्लोर आनी अदी करून सेकंड फ्लोर आमी सगळो फायराचो बंदोबस्त करची गरज आसा ह्या पासून हांवें मागलां ह्या म्हयन्यांत कोणाचेंच फंक्शन घेवचें न्हय म्हूण एसी हॉलांत आनी घेवंक ना आतां आमी फायराचो वावर सुरू करता सुमार ग्रावंड फ्लोर आमी म्हणटा एसी हॉल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सुमार 14 लाखांचो खर्च जाता आनी मागीर आदलो एक कॉन्ट्रॅक्ट रोल आसा फॉल्स सिलींग मागीर लायट आसा तांचे सुमार 15 लाख कडेन मातशें मायज जातले म्हणटच इतल्या दुडवांची गरज आसा थोडे फावटी आमच्या मनान गेलां दुडवांची गरज कांय ना जालें सगलें जावंक ना आनी हें काबार करपाक इतले दुडू आमचे लागीं नात म्हणटच तुमच्या उदारपणाक आमी रावता सपोर्ट मेळटलो म्हूण जें आमचे लागीं आसा तातूंतल्यान आमी सद्या सुरू करता आनी सुरू करूंक जाय कित्याक मागीर गरज पडली जाल्यार हांगा थंय मागचें पडटलें पूण सद्या तरी आमी सुरू करता पूण इतले दुडू आमचे लागीं नात इगोजे लागीं आनी एक फावट तुमकां हांवें हिशोबूय सांगला 3 वा 4 म्हयन्यान उगडासना म्हाका पूण तुमच्या आदाराची गरज आसा ह्या दिसांनी ऑफिसान येवन तुमचें दान तुमी करचें मार्साचे 28 वेर आमची फिरगोज ऑपेरा घडोवन हाडटा आनी जायतीं जाणां तुमी उमेदीन तुमचो पाठ शिकल्यात प्रॅक्टिसेक येतात उरलेल्यांनी सगल्यांनी वेळार येवचें आनी आदारूय दिवचो टॅलंट तुमचें आसा त्या प्रमाणे तुमचो आदार मागतात त्या प्रमाणे आनी दुडवांचोय जो आदार लागतलो तो आदार तुमी दिवचो फुडल्या आयताराची मिसाची मांडावळ करूंक 4:30 वाजता केरांत 8 वाजता पियाल्या मोरोड 9:15 कातेकीस 5:30 वाजता कॉन्फ्रारिया गुलाब आनी जिविताचो प्रकाश आयिल्ले आसात बायलान ते आसतले तुमी ते घेवचे देवान तुमकां एक बरो दीस फावो करचो उबी रावया
सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे ओळखकार मागणे सामगेले सामगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुराक देवाचे पदवे सैताना आनी सगळ्या खोट्या आत्म्या हेमकोणांत लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक उसळ पडटा. तरणाट्यांनी कोणीच घरावेचे न्हय. आतां जमात आसा रोखडीच आमची जमात आमी सुरू करतले. देखून मागता तरणाट्यांनी रोखडीच हॉलांत वचूं. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5. F21 पेज 95.